दीस आयतार जानेराची 19 तारीख 2025 साद्या कालाचो दुसरो आयतार. पयलें वाचप इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 62 वळ 1 जावन 5 पर्यंत. सियोनांत फांत्या परी प्रामाणीकपण परजळासर आनी जळते दिवे परी तिचे तारण प्रकाश फांकयसर हांव सियोना पासत वगो रावचो ना, जेरुजलेमा पासत हांव विशय घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रामाणीकपण पळयतलीं आनी सर्व राय तुजी महिमा देखतले. आनी सर्वेस्पराचें तोंड तुका दितलो त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतली. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली. तुज्या देवाच्या हातांत एक रायाळ किरीट. तुका आनीक सोडलेली म्हणून उलो करची नात आनी तुज्या देशाक पाड पडुल्लो म्हणची नात. पगार तुका म्हजो संतोस म्हूण उलो करतली आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हूण पासरतली. कित्याक सर्वेस्पर तुजे थंय संतोसता आनी ताचे कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातलें. जशें एक तरणाटो एका आंकवार चलये कडेन लग्न जाता, तशें तुजो रसनार तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक न्हवरो आपले व्हंकले थंय संतोसता, तशें तुजो देव तुजे थंय संतोसता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 95 1 जावन 2, 2 जावन 3, 7 जावन 8, 9 जावन 10 3 पर्यंत. श्लोक. सर्व परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवास्यानो, सर्वेस्पराक सदगितां गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचें नांव वाखाणा. श्लोक. सर्व परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. ताचें तारण दिसपडतें गाजया. जनांगा मदें ताची महिमा परगट करा. सर्व परजांक ताची विस्मितां कळया. श्लोक. सर्व परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. परजां लोकांनो, देवाक नमस्कार करा. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया. ताच्या नांवाक फावो त्या गौरवान मान बागया. श्लोक. सर्व परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. दुसरें वाचप. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 12 वळ 4 जावन 11 पर्यंत. भावा भयणीनो, आत्मीक देणी विविध, पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तराची आसा, पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. आनी कामाय वेगवेगळ्या तराची आसात, पूण समेस्तां थंय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यांत. अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जाणवायेन उतर परगटचें देणें दिता, आनी एकल्याक तें अर्थून विवर दिवचें देणें. एकल्याक त्याच आत्म्या थंय भावार्थाचें देणें मेळटा, आनी एकल्याक पिडा गूण करचें देणें. एकल्याक असर्यां करचें देणें, आनी एकल्याक प्रवाद करचें. तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे पारखून पळोवचें देणें मेळटा. एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें, आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचें देणें. पूण ही सर्व देणी दिता एकलोच, आनी तोच आत्मो. आपले कुशे प्रमाणे एक एकल्याक तो ती वांटून दिता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय.
आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताच्या महिमेंत भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांत तुमकां आपोवणें दिलां. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजू हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 2 वळ 1 तावन 11 पर्यंत. 2 दिसां उपरांत गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न आशिल्लें. थंय जेजूची आवय आशिल्ली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें आशिल्लें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूचे आवयन तांकां सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. सुदैवांचे सुद्दाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कळशे सोमचे तितले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी तें कांठ पर्यंत भरलें. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतले थोडे काडा आनी जेवणाच्या कारबऱ्या सरशीं व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नातलें. उदक उसपून व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आशिल्लें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यारी उंची वायन पयल्लो वांडटा आनी सैऱ्यांनी दादोशी पियेल्ले उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हें आपलें पयल्लें आसर्यें जेजून गलिलियाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली. आनी ताचे शिस ताका सतमनूंक लागले. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जुआंवचे सुवार्तेंत 7 अंक्यांक परिपूर्ण अर्थ आसा. 7 असरी जेजूच्या व्यक्तित्वाची वळख करून दितात. मेसिया, सत, वाट, जिवीत, जिविताचो उंडो, जीव आनी पुनर्जिवंतपण. असर्यांक सांजुआंव खुणां म्हणून उलो करता. सांजुआंवच्या वांजेलांत आमकां मेळचीं 7 खुणां. पयलें, काना शहराच्या लग्न माटवांत उदक वायन करचें. दुसरें, रायाळ अधिकारीच्या पुताक गूण करचें. तिसरें, 38 वर्सां हांतुळणार आशिल्ल्या पिडेस्ताक गूण करचें. चवथें, 5000 लोकांक उंड्या मासलेच्या जेवणान तांची भूक थांबोवची. पांचवें, उदकाचेर चलचें. सवें, जल्मतावन कुर्डो आसलेल्याक गूण केलें. सातवें, मेल्ल्या लाजरसाक जीव दिल्लें. अशेंच जुआंव जेजूची नीज वळख आमकां करून दिता. पोरण्या सल्ल्यांत देवाचें नांव हांव, म्हजें अस्तित्व हांव. हें नांव मैजेक देवान कळीत केल्लें. जेजू सांजुआंवच्या वांजेलांत ताची वळख 7 जाग्यांनी परगट करता. पयलें, हांव जिविताचो उंडो. दुसरें, हांव संवसाराचो उजवाड. तिसरें, हांव दारवाटो. चवथें, हांव बरो गवळी. पांचवें, हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत. सवें, हांव वाट, सत आनी जिवीत. सातवें, हांव नीज दाखवाल. 7 परिपूर्णतेचो संकेत. जेजू जुदेवांची फेस्ता परबो संपूर्ण करता. जुदेवांक अर्थ दिवचे संस्थे संपूर्ण करता. हे संस्थे लग्न, शुद्धीकरण, देव तेंपल, राब्बी, मेस्त्री, पवित्र बाय, सापत, पास्क परब, ताबेर्नाकल, समर्पण अशें जेजू खंयचेय मोडिना.
सर्व संगती संपूर्ण करता, नवो अर्थ आनी विवर तो दिता. आपूण नीज जावन देवाचो पूत म्हूण तो संवसाराक दाखयता.